सुरेश फट्टे आणि साहिल भावना फट्टे ती माझी मामा आणि मामी आशिल्ली. ती आमगेरूच येवपाक भायर सरलेली ते साकून बट काळान तेंचेर हे घेतलो आनी ती आमगेर येवपाक पावली ना. हांव सराक इतलेंच मागता की तेंचे इतले एफर्ट्स जातले आनी आमच्या दोतोर बाबा कडेन इतलेंच मागता तेंच्यांनी एफर्ट घालून ही केस बऱ्यांतल्या बऱ्या हेजेर पावोवची आनी आमकां सगळ्या फॅमिलीक न्याय दिवचो. इतलेंच हांव सीएम सरा कडेन आनी आमच्या सरा कडेन आनी एडवोकेटा कडेन मागता. देव बरें. सीएमाक मेळ्ळी हय ना आमी ती आमची दिवाडकर भाव भयणां पळय गेल्या आमचो सुरेश फट्टे बाई आनी तशीच आमची भावना फट्टे ताई तांकां लागून आमी सीएमाक आतां आमचो एडवोकेट आहा आमच्या बरोबर बाकीची टीम आसा तेंची फॅमिली मेंबर आसा आमी सगळे जाण थंय सीएम मुख्यमंत्र्याक मेळून येयले आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी रिक्वेस्ट केलो की जे पळय इन्व्हेस्टिगेशन अशें करपाक जाय तें सारकें जालें पूण आमचो कितें डिमांड आसलेलो ते केस आमी ट्रान्सफर मागल्या क्रायम ब्रांचाक. सो आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलो फाल्यांच्या फाल्यां आपूण ते ट्रान्सफर करता कारण आमकां तो न्याय मेळोंक जाय म्हणून आमी तुमी पळयलां आसतलें ज्या दिसाच्यान इन्सिडंट्स घडला त्या दिसाच्यान आमकां दिवाडकर भावां भयणाचेर आमचो कसो एक हें जाल्लो आसा तो दुखाचो दोंगर तितूंतल्यान आज पर्यंत आमी सावरलेले ना म्हणून ताका खंयच्यान तरी न्याय मेळोंक जाय ह्या कारणाक लागून आमी सगळे जाण मुख्यमंत्र्या कडेन वचून आत्तां येयले. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक प्रॉब्लेम करता ह्या खातीर तुमी अशें हें केलें ना आमकां थोडोसो तेंचेर डावट आहा. तो डीवायएसपी आमचो पळय आसा त्या डीवायएसपीचेर आमकां तो आमचो आशिश शिरोडकर आनी तसोच PI हेंचेर आमकां विश्वास ना. ह्या कारणाक लागून आमी आतां मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी चर्चा केली. तेणी सांगलें तुमकां जाय तेका आमी केस ट्रान्सफर करता आमी क्रायम ब्रांचा कडेन मागला तो क्रायम ब्रांचा कडेन आमकां फाल्यां ऑर्डर काडून दिता. तुम्ही काल एक मागलेले की जज नाल्यार कोण तरी तेका अपॉइंट आमची ती मागणी असली सरान सांगला सीएम सरान सांगला की आपूण पळयता कशें बसता तें तशें आपूण फाल्यां ऑर्डर काडटा म्हणून सांगला. आमची ती मागणी आसतलीच. हो आमचो पयलो विजय. ते म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनच्यान ती केस काडून घेतली ही तांकां लज एक्चुली खरें म्हटल्यार तांच्यांनी रिजायन करपाक जाय. जाल्यार इतले ह्या मोड्याचेर बसून भाकरी भाजून खातात मनीस हांकां पयलीं घरा बसपाक जाय. ती मागणी आसतलीच आमची. ती वेगळी मागणी. सध्या हो पयलो विजय की तांची केस आतां सर काडून घेतले. आमकां विश्वास आशिल्लो सरान काल म्हणिल्लें सुद्दां खंय तरी सीएम सराक चुकीचे म्हायती पावयता ते आतां सरानूय सांगलें आमीय सांगलें. सरान पयले तुमकां दिसता जाल्यार पयलीं काडून घेता हे पयलीं सांगलें सरान. आमची दुसरी मागणी जशें तुमी म्हणटा तशें की रिटायर्ड हायकोर्ट जज किंवा न्यायाधीश खंयचो न्यायाधीश ताच्या देखरेखा सकयल ही इन्व्हेस्टिगेशन चलची ही मागणी आसतली. आनी आमची ही मागणी आसतली कित्याक ते आतां आरोपी आसा न्हय ती कायद्या आड वचून पयलीं 8 तारखेर काय 9 तारखेर इंटरीम बेल घेतली आनी थंय सांगता पुलीस सांगता ती मेळूना म्हणून. आमी तुमकां खबर आसतलें 6 तारखेर एक्सिडेंट जालो. 7 तारखेर तांचे आमी अंतविधी केले कोण फट्टे फॅमिली आशिल्ली तांचे. 8 तारखेर आमी पुलीस स्टेशनान गेले सर्वे आशिल्लें. 8 तारखेर 5 जमा जाल्ले लोक 7 सुमार 8 सुमार सर्व मेळून आयले आनी सगळे जे एक्टिविस्ट जमिल्ले थंय मेळिल्ले. तेन्ना डीवायएसपी PI सरळ सांगता ती बायल मेळूना म्हणून. हे 7 तारखेर जाला 8 तारखेर जाला. 9 तारखेर कोर्टान वतकच कोर्ट तुमी मुद्दाम एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशनची ऑर्डर वाचात. थंय म्हणला की 8 तारखेर पुलिसीन तेजी जबाब घेतल्या आनी ताजी गरज ना ह्या कारणाक लागून ताका एंटीसिपेटरी बेल मेळ्ळ्या. हे फोटिंगपणां हे PIन केला ते म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनान केला. हातून कळटा की ते कितले शामील आसा. आमचे भाव सगळे 8 तारखेर आशिल्ले थंय पुलीस स्टेशनार विचारले तांकां ती मेळूंक ना. 9 तारखेर कितें तरी त्या दिसा स्टेटमेंट दिलो की आमी दुसरे दीस 12 पयलीं हाडटा म्हणून. ह्या स्टेटमेंट तुमी सगळ्यांनी आयकला आसतलो. आमी पिशे शेतां वता 3 जाण सुद्दां विचारता तांकां ते म्हणटात ना म्हणून आमकां मेळूना म्हणून. आतां कोर्टान वचून सांगतात की स्टेटमेंट ताजी घेतली आनी ताका जी एंटीसिपेटरी बेल मेळ्ळा ही फोटिंगपणाक लागून मेळ्ळा. हाजेरूय आमचो लढो आसतलो. ही फोटिंगपणां ते म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनान केला म्हणून तोय लढो आसतलो आमचो.
पूण आतां तुमी सेट हे पयलो विजय म्हटल्यार आमचो आतां सध्या हो लढो सुरू जाला. आता क्रायम ब्रांचान गेला. आमची आनी एक मागणी आसतली त्या दोगांचो. परेश जर फुटींग उलयला जावं ती बायल ती फुटींग उलयता, दोगांचो हो नार्को टेस्ट आयज सायन्स खूब फुडें पावला. सलमान खानाची कितें सलमान खानान पयशाच्या जोरार ते दाबले. हांव हे पळयतलो की हे पयशाच्या जोरार दाबचे ना. आज नार्को टेस्ट आसा, लाय डिटेक्टर आसा. हे टेस्ट करपाक आमची मागणी आसतली आणि जो न्यायाधीश कोण आसतलो त्या देखरेखाक सकयल जे इन्व्हेस्टिगेशन जातले तांकांय म्हजो रिक्वेस्ट आसतलो की हांचो नार्को टेस्ट करून सत्य ते फुडें हाडा आणि सत्य मनशांक कोण केला न्हय गुन्हो केला न्हय ताका तुमी सजा दिया. आमकां कमी सजा दिली चड सजा दिली हाजेर ना. आमी देव न्हय. हांव परत परत सांगता आमी देव न्हय. की सिस्टमान आसा ती सजा दिया. इतल्या दिसा उपरांत नार्को टेस्ट जाणा पॉसिबल आसा. नार्को टेस्ट केन्नाय करपाक मेळटा. ती आमी इतले दीस आमी हे करूंक सोदनासले. ते भुरग्यांक हाडपाक सोदनासले. भुरगे सत्य उलयता हे सगळ्यांक खबर आसा. भुरग्याची सुद्धा जबाब घेवपाक मेळटा. कोण चलयताले कोण ना बीन म्हणून. परेशेची जालेत ते 5 कोण इनमेट असले त्या हातून त्या काररीन ते इल फेट कार कितें आसा ती त्या 5 जाणांची स्टेटमेंट घेवपाक मेळटा. ते घेतला काय ना ते म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनाक खबर आहा. तांचेर आमचो पयले दिसांच्यान विश्वास नाशिल्लो. आतां आसा. आतां आमकां खंय तरी होप मेळ्ळा. आमी ही लढा आसा न्हय ती तत्वतंत खंय पावपाची आसा थंय पावयतले. फॅमिली मेंबर